जुळावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 14 वळ 15 ते 21. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो. आनी हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो. तोच तो देवा संबंदी सोत उगडापें करता तो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना आनी संवसार ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा, तुमचे भितर रावता. हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना. आनीक थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनीक पळोवचो ना. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात, कित्याक हांव जिवो आसां आनी तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सवें आसां म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सवें आसात आनी हांव तुमचे सवें आसां म्हूण त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात. आनी म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो. आनी हांव तांचो मोग करतलों आनी तांकां म्हजी वळख दितलों. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.